नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आयज आमी करया गोवन स्टायल भरिल्लो बांगडो ऑर द स्टफ मॅक्रल। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा ताजे आनी मोठे बांगडे घेतल्या आनी हे बांगडे हांवें उदकान बरेपैकी धुवन घेतल्या आनी साफ करून घेतला। आतां हांकां आमी दोनी वटेनी कातरून घेवपाक जाय। तर पळया अशे सुरेन आमकां दोनी सायडीनी अशे तांकां पॉकेट्स करून घेवपाक जाय। अशे व्यवस्थित कातरून घेवया आनी तांकां पॉकेट्स करून घेवया। अशेंच आमी दुसऱ्या सायडीनी करून घेता। हे पळया आतां हांकां आमी दोनी सायडीन अशे पॉकेट्स करून घेतला। तशेंच आमी उरिल्ल्या बांगड्याकूय करून घेवया। आनी हे पळया आमी त्या सगळ्या बांगड्यांक अशे दोनी सायडीनी कातरून घेतला आनी तांकां अशे पॉकेट्स करून घेतला। आतां हांकां आमी थोडे मीठ लावन घेवया। आतां तातूंत अर्दो चमचो घालता मीठ आनी हे मीठ आमकां ह्या बांगड्यांक बरेपैकी व्यवस्थित लावन घेवपाक जाय। अशें बरें लावन घेवया। अशें मिक्स करून तातूंत ते कात्रे घातला ताकाय अशें लावन घेयात आनी अशें सगळ्या बांगड्यांक मीठ लावन आमी हे काडून 15 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरया। ताज्या उपरांत सायडीन एका प्लेटीन 1 चमचो घालता हळदीचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालया मिरसांगेचो पिठो, 1 चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट, तातूंत घालता 1 मोठो चमचो सोलाचें उदक आनी हें आमकां बरेपैकी मिक्स करून घेवपाक जाय आनी ताजी एक बरी पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। ही पळया आतां ही आमी तयार केल्ली पेस्ट त्या मॅरिनेट केल्ल्या बांगड्यांक लावन घेवया। बरेपैकी अशें व्यवस्थित लावन घेयात आनी ही आमकां एक काडून 10 ते 15 मिनटां खातीर काडून परत एकदां मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। ग्रीन मसाला पेस्ट करपाक एका मिक्सरान अर्दो चुडी ओली कोथमिरेची घालून घेवया। तातूंत मागीर 2 ते 3 हरवी मिरसांग घालून घेता। हाजे हांवें देठ काडून घेतला। आतां आमकां हांगा मोडून घेवपाक जाय। अशें केली म्हणटकच ती बरी वाडटा। तातूंत मागीर 4 ते 5 लसणेच्यो बोळयो अश्यो बऱ्यो सोलून घेतल्या आनी कातरून घेतल्या त्यो तातूंत घालून घेता। 1 चमचो घालता जिरें, तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेवया। ताज्या उपरांत तातूंत घालता 1 ल्हान चमचो हळदीचो पिठो, 2 ते 3 चमचे घालया उदक आनी 1 वाटी नाल्लाची सोय कातून घेतल्या ती तातूंत घालून घेता। आतां ही आमकां वाटून घेवपाक जाय आनी ताजो एक पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। आनी ही पळया आमची ग्रीन मसाला पेस्ट वाटून तयार जाल्ली आसा। आतां तातूंत हांवें एक कांदो बरो तळसून घेतला तेलान तो तातूंत घालून घेता आनी हें आमकां बरेपैकी मिक्स करून घेवपाक जाय आनी त्या मॅरिनेट केल्ल्या बांगड्या भितर दोनी सायडींनी बरेपैकी भरून घेवया। आतां तो तयार केल्लो ग्रीन मसाला पेस्ट त्या बांगड्या भितर बरेपैकी व्यवस्थित भरून घेवपाक जाय। त्या दोनी पॉकेट्सा भितर आमी अशें बरो व्यवस्थित भरून घेवया। हे पळया अशें बरें भरून घेवपाक जाय। तशेंच आमी सगळ्या बांगड्या भितर अशें भरून घेवया आनी हे पळया आमी त्या बांगड्या भितर असो बरो व्यवस्थित मसालो भरून घेतला। आतां हांकां आमी दोनी वटेनी रवो लावन घेवया। बांगड्यांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो घेतला। आतां त्या भरिल्ल्या बांगड्यांक आमकां दोनी सायडींनी बरोपैकी रवो लावन घेवपाक जाय। बरो व्यवस्थित रवो लावन घेवया आनी रवो लायता आसतना तांकां अशें मातशें चिड्डोन लावपाक जाय, नाजाल्यार तांचो तो रवो सगळो पडटा। तर हो पळया अशे तरेन आमी त्या बांगड्यांक बरेपैकी रवो लावन घेतला। आतां आमी उरिल्ल्या बांगड्याकूय अशेंच रवो लावन घेवया आनी मागीर तांकां तळपाक घालया। ताज्या उपरांत कायल गरम करून घेवया। मागीर तातूंत इल्लें तेल घालून घेता। तेल तापलें तशें तो रवो लायिल्लो बांगडो एक एक करून कायलीर घालून घेवया आनी तो घालता आसतना रवो बरो फाफडून घालपाक जाय, नाजाल्यार तो सगळो कायलीर पडटा। पळया अशें घालून जालें म्हणटकच थोड्या वेळान ताज्या वयल्यान थोडें तेल घालून घेवया आनी रोखडेंच परतुपाक जायना आनी 5 मिनटां उपरांत दुसऱ्या सायडीनी परतून घेवया आनी बरी दोनी सायडीनी कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय। आनी अशे तरेन तुमचो गोवन स्टायल भरिल्लो बांगडो खावपाक तयार जाल्लो आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, खूब रुचीक लागता। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।